जो मुख्यमंत्र्या कडेन डिमांड केला मेन म्हणटा तो डिमांड आसा की मास्टर माइंडाक एक्सपोज करूंक जाय आनी मास्टर माइंडाक धरूंक जाय जर ताजेर धरून ताजेर एक्शन जाली ना जाल्यार आमी एज्युकेशन चालू दवरतले हो पयलो डिमांड. दुसरो म्हणल्यार आमी NSA तांचेर लावपाक लायल्या NSA रिप्रोम्युलेट करपाक लायल्या आनी हे एक्यूज जे धरल्या तांचेर NSA लाय म्हणटा. तिसरें म्हणल्यार आमी एक टास्क फोर्साची डिमांड केला. टास्क फोर्स दॅट वील प्रोब द क्रिमिनल पॉलिटिकल लिडरशीप नेक्सस. कित्याक हें सगळें जाता तें राजकारण्याचे फाटल्यान तांचो रोल आसा आनी ताचे खातीर हो टास्क फोर्स जावचो म्हणून म्हणला. चवथें म्हणल्यार रामा काणकोणकाराक पुलीस सेक्युरिटी 24 आवर्स ताका फॅमिलीक आनी ताका ही दिवंक जाय, ताका रिएश्युअर करूंक जाय. आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलें की ताणें वचून रामा काणकोणकाराक आतां मेळचें म्हणून. कित्याक एक मनीसपण म्हणून सगळे मनीस जे गोंयकार आसात गोंयांतूच न्ही गोंयचे भायर आसात तांचे पसून कलेक्टीव कॉन्शियन्स आज हालना. हें कितें काय म्हणून हें मनशाक अशें करप काय म्हणून. सो आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलां की ताणें वचून तें करचें म्हणून. पुणून धर ते एक्यूज धरना बाय संडे इवनिंग जाल्यार आमचें एज्युकेशन इन डिफरंट फॉर्म्स चालू उरतलें. सो सीएमान कितें जालां? ताणें ही इज एग्रीड ऑन द टास्क फोर्स, ही इज एग्रीड ऑन द NSA. ही सेट 307 आपल्यान सेक्शन लायला. तडीपारूय आपूण करता, ताका सेक्युरिटी आपूण दिता, पूण मास्टर माइंडाचे हाजेर तें वचून शिरकना. अजून अरेस्ट जावना. फक्त अरेस्ट जाला एकटो उरला. एकटो अरेस्ट फक्त उरला. सांगा न्ही तुका मास्टर माइंड हो इशू तो मेळना जाल्यार कितें जावपाचें आहा तें जातलें. तें सगळें जर उलयलें न्ही जाल्यार तें स्टोरी आजूच सोंपतली. स्टोरी दवरया थोडी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.